it is 87% actually. It is a revenue surplus budget of 2,867 crores with a capital expenditure जे आशिल्ले 4,640 crores of rupees, which is a 30%, which is above the capital expenditure in the financial year 23-24. Last financial year apeक्षा चड आशिल्ले. Out of the 4,500 crores of the limit from the open market, the state, I have borrowed only the 1,050 crores of rupees. 4,500 कोटीचे लिमिट असताना सुद्धा फक्त 1,050 कोटी हांवें बॉरो केला. हांवें जे तुका सांगला की बॉरोविंग बंद करता आनी फुडल्या सरकाराचेर तें आमचेच आसतलें, ताजेर आमी चड बर्डन घालिना. त्याची सुरवात ह्या वर्सांतल्यान केल्या इतकी लिमिट असताना सुद्धा. स्पीकर सर, हे सगळें सांगता आसतना फक्त एक फाटल्या 2-3 वर्सांचो हांव मुद्दामून म्हणजे तुवें म्हटल्यार की 6वें बजेट हांवें प्लेस केलें. म्हणजे रेव्हेन्यू सरप्लस बजेट 21-22 बी एक्चुअली 59 crores, estimated 58 crores आशिल्लें. इन रेव्हेन्यू सरप्लस बजेट इन 22-23 2,400 कोटी आशिल्लें. आमी 4,034 कोटी एस्टिमेट केल्लें आनी इन 23-24 ह्या वर्सा 669 crores of rupees आशिल्लें. 1,423 crores हो आमी अचीव केलो. Fiscal deficit as the percentage of GSDP is actually 3.11% actually. 4% is ceiling limit actually. 22-23 ceiling limit 3% actually. आम्ही 1.10% क्लोज केल्या आणि 23-24 ती परत 3% आशिल्ली ती 2% क्लोज झाला. म्हणजे टार्गेट अचीव केला. आउटस्टँडिंग गॅरंटी ही एक्चुअल जी आशिल्ली पयली म्हणजे कॉर्पोरेशन सुद्धा आम्ही ऋणमुक्त करता हे सांगता. ताजी सिलिंग लिमिट कॉर्पोरेशनाची 1,500 crores आशिल्ली ती 21-22 ह्या वर्सा 662 जाली. 22-23 405 जाली आणि 23-24 ह्या वर्सा 298 जाली. ओके, म्हणजे गॅरंटीज आर विदिन द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट हे आमी अचीव केले. रेशो टू द आउटस्टँडिंग डेट टू द GSDP इट इज एक्चुअली इन ड्युरिंग द 21-22 ही हाय आशिल्ली, हांव मान्य करता, which is 32.55%. आमकां आसपाक जाय 25%. ओके, ताज्या उपरांत ती 22-23 वर्सा दोनान देंवली परत 30.55% जाली. 25%. ताज्या वर्सा ती आतां परत 23-24 ह्या वर्सा 29.27% जाली. आमी हो जो रेशियो आहा इट इज द टोटल आउटस्टँडिंग ऑफ द डेट टू द GSDP हो कमी करीत हाडला आनी म्हाका खात्री आसा फुडल्या वर्सा तो आमी तोय बी आहा पळय न्ही हो अचीव करतले हाजो म्हाका विश्वास आसा.